नमस्कार. सडेतोड नायक करेवळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. गोंय ही संकल्पना कितें? गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां नंतर गोंय हें निश्चित ही संकल्पना ही कल्पना आमी निश्चितपणान ठरयलें काय कितें? काय ती अजुनूय बदलता आनी बदलप वायट न्हीच. बदलपाक जाय. सतत नवीं आव्हानां, सतत नवे सामाजीक प्रश्न आनी संस्कृती हे विशय सतत विशय फुडें फुडें वतात आनी ती आयडेंटिटी, ती वळख ही बदलूंक शकता. पूण गोंयचे पळय गोंयच्या मुक्तीच्या जवळ 20-25 वर्सां पयलीं गोंय म्हळ्यार कितें हाची चर्चा सुरू जाली. एक विचार आयलो आमी महाराष्ट्रीय, सो आमकां महाराष्ट्रान घालपाक जाय. ताचे खातीर एक आयडेंटिटी तयार जाली, आमी मराठी. तातूंतल्यान बंडखोरी जाली. मराठींतलेच लोक फुडें आयले आनी ताणें म्हणलें ना, आमी कोंकणी, आमकां वेगळी अस्मिताय आसा, वेगळी आयडेंटिटी आसा आनी आमी लडटले. ओपिनियन पोल ह्या लोकांनी जिखलो. ओपिनियन पोल जावन तातूंतल्यान आमी जाणात एक आयडेंटिटीचो भाग जावन गोंय, कोंकणी ही राजभाशा जाली. कोंकणी राजभाशा जातकीर गोंय राज्य जालें. गोंय राज्य जातकीर 60 वर्सां उपरांत आमी आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार आमी कोण हें ठरयलात काय कितें? आमी ठरयलें ना अशें दिसता. कारण परत मराठी आनी कोंकणीचो वाद चालू आसा. कोंकणींतलो रोमी घटक आयला आनी आतां तर नवो एक वाद, परशुराम काय सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी तातूंतल्यान एक लार्जर इमेज गोंयची पळय जी आसा ती दुभंगता काय कितें? काय आमी एकठांय एक सगळ्यांनी मेळून एक गोंयची आयडेंटिटी तयार करपाक जाय. आनी हे लार्जर इमेजीन न्ही सबंद जगान गोंयची सुवात कितें? आमी शांतता प्रिय, आमी सगळे एकचारान वावरपी, आमी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, जगान जी किजिलां, झगडीं, मारामारी, युद्ध जी पळय चालू आसात ताका आमी एक जाप म्हणून गोंय हें वेगळें म्हणून आमकां वेगळी आयडेंटिटी आमकां आसा अशें आमी सांगपाक शकतात काय कितें? म्हाका दिसता हो एक कांय प्रमाणान हांव जाणा एक गुंतागुंतीचो विशय. पूण आयची पळय जे कितें किजिलां, कोफसांवां, गोंदळ चालू आसा तातूंतल्यान एक नवो विचार दिवपाचो प्रयत्न आमी करतात. 4 मानेस्त आमचे कडेन आसा, हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा संजीव सरदेसाय, जो कला क्षेत्रांतलो एक जाणकार अशें हांव मानता आनी तो ह्या कार्यावळीन आसा. आमचे मदीं आसा विक्टर फेर्रांव, फादर पूण एक विचारवंत. तो वेगवेगळ्या विशयाचेर बरयला आनी तो सतत एक नवो विचार दिता. एक ऑर्थोडॉक्स फादर म्हणून ताका आमी माननात. आमचे मदीं आसा मच्छिंद्रचारी, एक मराठीचो भक्त, एक ज्वाज्वल्य देशाभिमानी. आमचे मदीं हा युगांक नायक, नव्या युगाचो प्रतिनिधी. इतलीच वळख करून दिल्यार बरें न्ही युगाक? व्हेरी गुड. बरें, ओके. हांव सगळ्यान पयलीं युगांक तुजे कडेन येता. आमची ही आयडेंटिटी, आमचो हो जो पळय कितें गोंदळ, आमच्या मनांतलो गोंदळ, समाजांतलो गोंदळ, गोंयचो गोंदळ, हें कितें? हें बरें पोशक एक काय हांवें म्हणलें तशें आयडिया ऑफ गोवा तत्वाक वेर दिवपाचो प्रयत्न. वेल, जशें म्हणटा की आयडिया ऑफ गोवा आनी तेन्ना इट स्टार्ट्स फ्रॉम आयडिया ऑफ इंडिया तातूंतल्यान येता. आनी ताका सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसा म्हणटा ती आयडेंटिटी. इज दॅट इफ देर वॉज नो आयडेंटिटी देन युरोप देर कॅनॉट बी एन आयडिया ऑफ युनायटेड किंगडम. Okay, there cannot be an idea of France, but in United States there can be an idea of United States, how it was born. Well, ह्यो ज्यो गजाली आमी ज्यो पळयतात त्यो आमी एक आयडेंटिटीक ताका एक सामाजीक आर्थीक स्थैर्य दिवपा खातीर आनी एका समाजाक वळख दिवपा खातीर ह्यो सगळ्यो बांदिल्ल्यो गजाली. And when we talk about this idea of Goa, I feel that idea of Goa is a process of perennial struggles. की आज मेरेन गोंयान गोंयची अस्मिताय आनी संस्कृताय ही प्रस्थापीत करपाक जो संघर्श गोंय आनी गोंयकारान पळयलो, नॉट जस्ट फ्रॉम अ पोर्चुगीज स्ट्रगल, इवन बिफोर दॅट, की गोंयचो केन्ना राजा जालो ना, गोंयचें केन्ना राज्य व्यापलें ना. जशें तामिळनाड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हाका जशी एक इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ली, इतिहासीक राज्याची फाटभूंय आशिल्ली, तसो गोंयचो केन्ना राजा जालो ना. आनी ओवरऑल ताका अनुसरून आमी एक आमची अस्मिताय, संस्कृताय प्रस्थापीत करपाचो एक पेंगट बांदलें जेन्ना भारत स्वतंत्र जालें तेन्ना. आनी तातूंतल्यान आमचो ओपिनियन पोल, तातूंत आमची राजभास चळवळ, घटक राज्याचें आंदोलन आनी आठवे वळेरेंतलें आंदोलन, हाका आमी एकंदरीत गोंयची अस्मिताय हो जो मुद्दो आसा की हाका हाज्या भोंवतणी घुंवलो. आतां वेन वी से अबाउट आयडेंटिटी, अस्मिताय, संस्कृताय, इट हॅज टू बी अ व्हेरी प्रोग्रेसीव. आनी जी समाजातले मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आसा, उत्पादन साधनां आसा, ती आमची संस्कृतीच्यो कुशी बदलता. हो जागतीक सिद्धांत.
अस्मिताय संस्कृताय ह्यो जर वाडना, त्यो इवॉल्व जायना जाल्यार ही एकंदरीत सिस्टमूच कलेप्स जातली. सो वेन वी टॉक अबाउट जे संस्कार जाता ती संस्कृती जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन आमची अस्मिताय आमचो ओपिनियन पोला उपरांत जी सुरू जाली, म्हणजे ताका एक राजकीय वळण मेळ्ळें की गोंय कशें आसचें, गोंयचो स्टेक कितें. सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणजे ह्या गणराज्यान, भारतीय गणराज्यान गोंयचो सत्तेत वांटो कितलो आसा हाजी जेन्ना ठरोवपाची प्रमाणां जेन्ना जाली तेन्ना वेगवेगळे संघर्श आकार घेतले. आनी म्हाका दिसता की सगळ्यांत मोठी गजाल ह्या संघर्शाची, सगळ्यात फलश्रुती इज दॅट की गोंय हे इल्लेशें राज्य, घटक राज्य म्हणून उबें जालें, ताका आपलें अस्तित्व मेळ्ळें आनी ह्या भारतीय गणराज्यान गोंयकार आनी कोंकणी मनीस म्हणून ताठ मानेन ह्या गणराज्याचो पूर्ण नागरीक म्हणून मिरोवपाचें भाग्य जर प्राप्त जालें जाल्यार ह्या सगळ्या संघर्शाक लागून प्राप्त जालें. ओके. मच्छिंद्र बाब, तुजी सुरवातीची जी मनान विचार आयले हो टॉपीक धरून. सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. आनी आमचे आदरणीय संजीवजी सरदेसाई हांगा आसा, त्यांचे म्हाका आनंद आसा ते आज आमच्या डिबेटीचे भाग आसा. आनी मुख्य विशया कडेन वळटा. बरे भशेन म्हाजो मित्र युगांक हेणें विशयाची प्रस्तावना मांडलेली आसा. त्याच प्रमाणे ही एक तेजी बाजू वाखाणण्या सारकी आसा. पण आमची एक जी गोवा हेका धरून जो आमचे विचार जे अशे आसा, म्हणजे गोवा मुळांत गोंयची उत्पत्ती कशी जाली हेज्या नंतर बाकीचें जें कितें तयार जालें तें, हो एक जो दुवा आसा तो सगळ्यांनी समजुपाक जाय. पोर्तुगीज येवच्या पयलीं गोंय हो शब्दूच खंयच तुका सापडना. आनी हें जें गोंय म्हणून जें आसा ती जी कितें बाउंड्री मारलेली आसा ती तुमी जमनीचेर सोदपाक वचत जाल्यार जमनीर ती तुमकां मेळपाना. ही मेळटा फक्त एका कागदाचेर. आनी ही जी बाउंड्री पोर्तुगीजांनी मांडल्या ती बाउंड्री आमची अस्मिता कशी ठरोवपाक शकता हो एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हाज्या तकलेन उद्भवता. पोर्तुगीज आयले आनी तांकां गोंयकारांनी धांवडोवन घातले आनी गोवा मुक्त केलें. मागीर ही जी बाउंड्री तांणी मारून एक भावां भितर जे कट केलें आनी कारस्थान केलें म्हणटा हांव, कट कारस्थान केलें. तू बाउंड्री म्हणटा तेन्ना तू जॉग्राफिकल बाउंड्री म्हणटा काय धार्मीक बाउंड्री? जॉग्राफी. सो तू म्हणटा गोंय म्हणटा वाठार आनी व्हडलो आशिल्लो तो ताणें संकुचीत केलो आनी तितूंत आमी गोंय म्हणटा. वाठार पोर्तुगीज आयिल्ल्या येवच्या पयलीं खंय आशिल्लो, कितको प्रमाणान आशिल्लो हेजो इतिहासीक संशोधन करचें पडटा. हांव अपरांत म्हणटालो न्ही. जर इतिहास सोदपाक गेलो अपरांत हो एक भाग आशिल्लो, कोंकणाचो वायडर अपरांत, ताजो गोंय एक भाग आशिल्लो. पूण ताका फुडें या. फादर विक्टर वेर्ना, तूं ह्या हो जो पळय टॉपीक हांवें दिला, द आयडिया ऑफ गोवा सेटल्ड आयडेंटिटी ऑर ऑनगोईंग डिबेट, तुज्या मनान कितें तरंग आयले? हें टॉपीक येताच म्हज्या मनान आयलें द आयडिया ऑफ गोवा इज अनक्लोज्ड. म्हणजे ताका शिमो अश्यो आसात आनी ना. हांव मदें रावतां कित्याक देर आर नॉन नेगोशिएबल्स अबाउट वॉट इज गोवा एंड गोवननेस, गोंयकारपण. And there is also that which is negotiable and growing, evolving as time goes. Yes. So there is a core, hard core. आतां म्हज्या इश्टान म्हणलेलें गोंय पयलें मेळो नासलें. शिमो अश्यो जॉग्राफिकल शिमो इजी नासल्यो. इवन द जॉग्राफिकल मॅप ग्रू विथ पोर्चुगीज ऑफ वॉट वी थिंक एज गोवा. पयलीं सिटी ऑफ गोवा धाकटें तिसवाडी, ओल्ड गोवा, आनी मागीर शाश्टी, मागीर तें बार्देस, मुर्मुगांव, शाश्टीच आसले. मागीर तो आमी न्यू कॉन्क्वेस्ट म्हणूंक लागले, तो दुसरो. आनी हे भाशेन आमचें गोंय वाडलें, जें पॉलिटिकली जालें. सो देर इज ऑल्सो दीस जॉग्राफिकल एवोल्युशन. आनी तितून आमचें कल्चरल एवोल्युशन आहा, जें गोंयकारपण घडयलें गोंयकारांनी. तें गोंयकारपण अशें पयलें आसलें तशेंच आहा, आमी कितें तरी केलें जें
प्रभाव आमचेर जाले. संस्कृती सामाजीक पॉलिटिकल अशे प्रभावांतल्यान आमी जे आमी कितें आमी मान्यता गोंयकारपण करतात. घडयलें तें पुर्तुगेज काळांतान आसा आनी ते त्या उपरांत सुटके उपरांत अदीक आमी सारकें. फुलयले. हय, सर. म्हणटच ह्या पासत म्हजें पयलीं चिंतना देर आर नॉन नेगोशिएबल्स अबाउट आयडिया ऑफ गोवा अँड देर आर नेगोशिएबल्स वीच कॅन बी डिबेटेड. व्हेरी नायस. हांव संजीव तुजे कडेन येता. संजीव तूं एक भाशीक वादांतलो प्रतिनिधी हांव तुजे कडेन पळयना. तूं सांस्कृतीक संशोधक. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. विचार जेन्ना पळय आयकता न्ही तर म्हज्या मनान एक बोल्ड असो एक लायन येता आनी ती म्हणजे गोंय इज नॉट अबाउट बाउंड्रीज, इट इज नॉट अबाउट कल्चर, इट इज अ कल्चरल फ्रेम ऑफ मायंड. ते हांवें ते As of आयडेंटिटी today. ऑफ गोवा आयडिया ऑफ गोवा म्हणटा तें. एब्सोल्युटली इट इज अ कल्चरल फ्रेम ऑफ मायंड. आनी आतां आमी जेन्ना कल्चरल फ्रेम ऑफ मायंड हो जेन्ना आमी ब्रेक करता न्ही तेन्ना आमी वी हॅव टू गो बॅक टू मे बी 200 BC. 200 BCसून जर आमी वी कम अप टू 1400, मोस्ट ऑफ देम वर जैन्स, बुद्धिस्ट एंड हिंदूज. ताज्या मागीर आयले बहमनीस, ताज्या मागीर आयले आदिलशाहीस हांगा. आनी आदिलशाहीसा कडसून 25 नोव्हेंबर 1510 पोर्तुगीजांनी जे घेतलें ते हांगा 19 डिसेंबर 1961 पासून आशिल्लें. आतां हांव पोर्तुगीजांकूय पळयना, आय एम नॉट लुकींग एट द मुगल्स, हांवूय पयलींचे हिंदूय राज पळयना. पण हांव हें तिगांयकूय धरून आयच्या गोंय जेन्ना पळयता तेन्ना इट इज अ कल्चरल फॅब्रीक ऑफ ऑल दीस 3 कल्चर्स दॅट हॅव बाउंड टुगेदर. आनी जें बरें बरें कितें आशिल्लें भितरलें तें सगळें विणून जी पळय एक टेपेस्ट्री आमच्या मुखार आसा आज मॉडर्न टायम्स, जी 19 डिसेंबराक फ्री जाली म्हणटात. बरो मुद्दो मांडलो तूं असो की फक्त कांय जाण न्ही गोंयाक तुमी न्ही पोर्तुगीजाचे वंशज म्हणटात. पोर्तुगीजाचे वंशज ताजे पयलीं कितलींशीं वर्सां मुस्लीम राजवटी आशिल्ल्यो. आनी आज आमच्या कल्चरा भितर ह्यो दिश्टी पडटा ज्यो कुशीक काडूंक जायना. म्हणजे यू कॅनॉट डायसेक्ट अ गोवन. एक्झॅक्टली. कळ्ळें. आनी आमी आनी एक मुद्दो व्हडलो विसरतात की 19 मचिंद बाबान तो म्हणलो 19 डिसेंबर 1961 गोंय लिबरेट जालें ना. त्या दिसा गोंयकाराक एक हक्क मेळ्ळो की ताज्या पयलीं तो एक सब्जेक्ट आशिल्लो, एका राजाचो सब्जेक्ट आशिल्लो, चिफाचो सब्जेक्ट आशिल्लो, कोलोनियलाचो सब्जेक्ट आशिल्लो. पूण त्या दिसा ताका असो एक हक्क मेळ्ळो की आय कॅन सिलेक्ट माय ओन एडमिनिस्ट्रेशन. हांव गव्हर्मेंट म्हणिना, आय कॅन सिलेक्ट माय ओन एडमिनिस्ट्रेटर्स. आतां ते आमी करतात काय ना ते दॅट इज अ डिफरंट. ओके, हांव तुजे कडेन येता. म्हाका तुजो अंदाज, तूं एक बरो एक मांडणी केल्ली आसा आनीक ह्या मांडणींतल्यान आमी फुडें येवंक शकतात. हांव ताजे पयलीं युगांका कडेन वता. युगांक म्हाका सांग, गोंय घडोवपाची प्रक्रिया ही निरंतर चलता हें सगळ्यांनी मान्य केलें आनी ती बरें घेत फुडें वचत आसता. एक 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 न्हंय कशी ती व्हांवत रावता आनी तिजो मागीर हळू हळू दर्या जाता आनी तो दर्या जाता एक विशाल दर्या असो एक 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 ती एक आभास किंवा सत्य निर्माण करता. हो दर्या जावपा कडेन आमी योग्य वाटचाल करतात काय ह्या न्हंयचो एक रेबो जावपा कडेन आमी मुखार वतात. हो एक चिंतनाचो विशय. हांव तो कित्याक म्हणटा पळय, घटक राज्य जालें आनी आमकां दिसलें आमची सगळीं स्वप्न पूर्ण जालीं. खरें म्हळ्यार घटक राज्य जातकीर आमी जबाबदार जावपाक आशिल्ले ते आमी जाले. आतां पळय, ओपिनियन पोल खूब जाण अशें मानतात की गोंयच्या मुक्ती परस व्हडलें जर कितें गोंयकारांनी राजकीय दृश्टी जर मेळयलां तें आसा ओपिनियन पोलान. तातूंत आमकां आयडेंटिटी मेळ्ळी, आमची अस्मिताय आमी प्रगट केली. पूण ताच्या नंतर एक जबाबदारी आयली न्ही. ह्या जबाबदारींतल्यान आमचे कोंकणी लेखक, कोंकणी विचारवंत, कोंकणी फुडारी एक जबाबदार गोंय घडोवंक पावले. हांवें तर अशें सतत म्हणलां की ओपिनियन पोला नंतर आमच्या हातांतल्यान सगळें गेलें आनी राज्यकर्त्याच्या हातांत जे फक्त स्वार्थी तांणी जमनी विकपा कडेन कारस्थान केलें तांणी गोंय नवें घडोवन न्ही ताची निसंतान करपा कडेन पावलां मारलीं. सो हें तूं कशें पळयता? दीस इज नॉट फेलियर. नो, आय डोंट थिंक इट इज अ फेलियर. कित्याक आमी जर म्हणटा की इट्स अ वेन यू टॉक अबाउट स्टेट्स हे कितें 2 मिनिट नूडल्स जावपाक शकना. कळ्ळें. जर एकंदरीत घटक राज्याचो इतिहास जर भारतांतलो पळयत जाल्यार इट इज ऑन गोईंग. लायक फॉर एग्जाम्पल तेलंगण
तेलंगणाचो संघर्श आमी पळयला की पीपल हॅव गिवन देअर स्वेट अँड ब्लड फॉर द स्टेट. सो स्टेटवूड कार्विंग अ स्टेट, आमी जशे आमी उलयताले मशीद बाबान विशय काडला आनी तुमी विस्तारपणान सांगलो की बाउंड्रीज आर डिपली पॉलिटिकल बिकॉज इट सेट्स युअर जॉग्रफी. आणि गोंयचो प्रॉब्लेम इज दॅट की गोंयची बाउंड्री गोवा वॉज ऑलवेज अ फेट अकम्प्ली, की गोंयच्यो शिमो ह्यो केन्ना गोंयकारांनी ठरोव नाशिल्ल्यो. एक ऑलवेज कोणा ते आयदर पोर्तुगीजाचे पयलीं ज्यो राजवटी आशिल्ल्यो तांणी, पोर्तुगीजा उपरांत पोर्तुगीजांनी आनी पोर्तुगीजाच्या उपरांत भारत सरकारान. गोवा बिकेम इंडिपेंडंट आफ्टर 14 years ऑफ इंडियाज लिबरेशन. वी वेर फेट अकम्प्ली. आमची जी जॉग्रफी आमकां सांबाळली, वेदर इट्स अ स्मॉल द कायंड ऑफ अ स्टेट वी आर. लायक फॉर एक्झाम्पल वेन यू टॉक अबाउट बाउंड्रीज, गोवा इज द ओनली डायस्पोरिक कम्युनिटी इन इंडिया whose diaspora is more than the actual Konkani speakers in Goa within the boundaries. So ही जी फेट अकम्प्ली जी आमकां आसा ती आमकां निसर्गा कडल्यान आयल्या, ती आमकां राज्य वेवस्थे कडल्यान आयल्या. आणि मागीर ओपिनियन पोला नंतर आम्ही तिजेर एक ती अधोरेखित केली. एब्सोल्युटली ती आमी वी एस्टॅब्लिश्ड एज अ डॉक्ट्रीन की कोंकणी भास आनी गोंय घटक राज्य ही डॉक्ट्रीन म्हणून आमी एस्टॅब्लिश केली. आता वेगळो विषय इन टर्म्स ऑफ की वेदर वी बिकेम, म्हणजे ज्या उद्देशान घटक राज्य हे आमी प्रस्थापीत केले ती उद्दिष्टां मान्य जाली, ती त्या उद्दिष्टां कडेन आमी पावल्या काय ना. पयली गजाल म्हणटा ती की जे आमी पूर्ण दर्जाचे जेन्ना राज्य जाले तेन्ना तुजी इकॉनॉमी ही तुका डिस्प्रोपोर्शनेटली वाडटा. इकॉनॉमी म्हणलें म्हणून याद जाली, अरे आमचे कवी इतले द्रश्टे आशिल्ले, ताणें म्हणलें मरे एका माडाक इतले नाल्ल, इतलो गोंयांत दूद, इतले सामके पिकारे वाडटले. ना कारण ना माझ्या गोव्याच्या भुमीत हे सगळें मान्य कळ्ळें तुका. बट हांव वेन इट केम्स टू अ पॉलिटिकल इकॉनॉमी, रविंद्रबाब केळेकरान एकदां बरोवन दवरला की माडा परस व्हडली इमारत गोंयांत आसपाक जायना. इज इट नॉट अ सायन्स कळ्ळें. सो एक विशय जो आसा की इन टर्म्स ऑफ गोवाज इकॉनॉमी ही आमकां पोर्तुगीजां कडल्यान आयिल्ली. आमी व्हडल्यो गजाली कितें करूं, पोर्तुगीज इकॉनॉमी वॉज अ फ्युडल इकॉनॉमी, इट वॉजंट अ मॉडर्न इकॉनॉमी. आनी ज्या पद्दतीन इंडियेची गोंयचे इकॉनॉमीचें जें मॉडर्नायझेशन जावपाक जाय आशिल्लें, खास करून आमी वॉट वी बिकेम वॉज अ प्रायमरी सेक्टर इकॉनॉमी, दॅट इट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स इकॉनॉमी. आमचे कडेन जे पिकता ते काडून दिता, ताजें प्रोसेसींग जायना. अँड दॅट्स वाय एक अशे तरेचो फ्युडलिझम हो कंटिन्युअस उरलो गोंयच्या राजकारणांत आनी राजवटींत. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की आतांचे जे कितें आमकां प्रॉब्लेम्स आमी फेस जाता इवन टुडे, तुम्ही जेन्ना युगान तुजेर आरोप जाले ही फ्युडल सिस्टम दवरपाकूच कोंकणी राजभास केली म्हणून. ना दॅट इज सी फ्युडल सिस्टम आसा ही वास्तविकता आसा, कळ्ळें तुका. आनी गोंयचो खंयचोय प्रश्न जावं, वेदर इट इज युअर रियल इस्टेट, युअर मायनिंग ऑर एनीबॉडी, ओके, इट कॅनॉट बी इम्यून फ्रॉम दीस डिबेट. गोंयची कोंकणी राज्यभास आसा. आतां तुमी म्हत्वाचे मुद्दे घातले. कोंकणी राज्यभास सरळ जो तुमी मुद्दो मांडिल्लो तो आमी फुडें विस्तार केलो की ओपिनियन पोल जर जावं नाशिल्लो आनी मराठीवाद्यांनी ती भुमिका घेवं नाशिल्ली जाल्यार मराठी केन्नाचीच राज्यभास जावन वतली आशिल्ली गोंयची, जे कोणाक पडिल्लें नाशिल्लें, प्रशासनाची भास आनी हाजी भास. सो आफ्टर ओपिनियन पोल की कोंकणीच्या नांवान, कोंकणी नॉट जस्ट अ लँग्वेज, की कोंकणी एज अ सेंटिमेंट ज्या पद्दतीन जनसामान्यान पावलो, की ताजो प्रोग्राम तयार जालो, ताजी डॉक्ट्रीन तयार जाली. आनी आज जे कितें आसा ते आमी आज दॅट इज बाब तुजे कडेन येता. युगांकान म्हज्या प्रश्नाची डायरेक्ट जाप दिली ना. म्हाका तुका जाय तें अशें की हे जे पळय कितें गोवा आमी फेल केली, कारण ज्या लोकांचे ओपिनियन पोल जिखतकीर ज्या लोकांच्या हातान सत्ता आयली तांकां ती राबोवपाक आयली ना. वास्तवीक जो ओपिनियन पोल म्हणून जें कितें गिमीक म्हणटा हांव ताका, जे कोणी ते थॉट जो विचार जो तोच पयलीं घातकी आशिल्लो. कित्याक तर सांगता, पॉंडिचेरी थंय कित्याक हो प्रश्न येवना, दमन एंड दीव थंय कित्याक हो प्रश्न येवना, गरजूच कितें आशिल्ली. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो कितें आसा की गोंय जेन्ना पोर्तुगीजांनी इन्वेड केलें, काबीज केलें, ओल्ड कॉन्किस्ट जालें, न्यू कॉन्किस्ट जालें, हेजे इतिहासान चड नाका. पूण जेन्ना ह्या पोर्तुगीजांक जेन्ना धांवणयलें
बरोबर. तेन्ना गोंय म्हणून एक ॲडमिनिस्ट्रेशन झोन थंय स्थापीत जालो. 450 वर्सां, 350 वर्सां ऑफ ओल्ड कॉन्क्वेस्ट आनी एडिशनल ओन्ली 100 years ऑफ न्यू कॉन्क्वेस्ट सारकें. अशें हे फेजीन हे इस्टाब्लीश जाल्लें. Correct. ते तशेंच दवरले आशिल्ले. वाद हांगा नाशिल्लोच मुळात तो महाराष्ट्रान घालपाचो हो म्हाकाच अभ्यास करून सो दिसता की महाराष्ट्रान घाला म्हणून हो जो वाद जो कोणी हाडला तो खंयच्यान उत्पन्न जालो. महाराष्ट्राचे लिडर हाडलो. गरजूच नाशिल्ली. गरजूच नाशिल्ली. ते जालें फुडें वास्तव व्हरपाक. ते पळय तूंय बी प्रश्नाचे जाप दिना हय. जे वास्तव आसा ते वास्तव. हांवें तुका म्हणलें तशें आयडिया ऑफ गोवा, गोंय मुक्ती जावपाचे 20 वर्सां पयलीं ही प्रक्रिया सुरू जाली. गोंयचेच लोक चिंतपाक लागले गोंय म्हळ्यार कितें. आमी महाराष्ट्रीयन, कारण आमची सबंद ग्रंथ, आमचे पोतयो, आमचे उलोवप, आमचे विचार महाराष्ट्रांतल्यान आयल्यात, ते आमकां साल्वार करतात आनी म्हणून आमी महाराष्ट्रांत वचपाक जाय. बरोबर. आमकां तेन्ना हो कशें विचार आशिल्लें, खंयच्यान तेन्ना आयलो? तेन्ना कशें आशिल्लें जाणा तेच तें. तेन्ना ल्हान राज्य दवरपाची आर्थीक दृश्ट्या माणसुकी ना. ल्हान राज्य कॉलेप्स. हीच तर भाशणां महाराष्ट्रीय लोक हांगा येवन करताले न्ही की बय आमचे येदे व्हडले संस्कृती इकॉनॉमी आमी देशांतली व्हडल्यान व्हडली इकॉनॉमी आनी आशिल्ली महाराष्ट्र. ल्हान राज्य दवरपाक जायना म्हूण ते महाराष्ट्रान मर्ज करात. हो concept तेन्ना आयलो. ऑफ रेव्हेन्यू अँड इकॉनॉमिक्स हो विचार जरी मांडलेलो आणि जेन्ना तो विशय फुडें सरलो तर 56% जे लोकांनी त्या विचाराक विरोध केलो आणि गोंय हे सामकें स्वावलंबी आमचे राज्य उरपाक जाय अशें सगळ्यांनी एकमतान निश्चय करून सांगले. तेजो मराठी वादी हिंदूंनी सुद्दां त्याचे स्वागत केल्लें. Correct. ना जाल्यार तुमी सांगात Correct. 56% आमचो मराठी अभिमानी हिंदूंचा चड वांटो आसा. बरोबर काय ना? कसो तो तुम्हीच हिशोब पळया. सांग ना. 56% जर तुम्ही त्याचे व्यवस्थित आणि त्याचे कॅटेगरायझेशन करीत जाल्यार उत्तर तेतूनच मेळटलें. त्यातून बरें, विक्टर बाब, तूं हें सगळी डिबेट पळयली. हांवें अशें एक विचार मांडिल्लो तो असो की ओपिनियन पोला नंतर एक जी पळय नवी पॉलिटिकल शक्ती उदेवून येवपाक जाय आशिल्ली, जी भाशीक अस्मिताय घेवन मुखार येता, जी गोंयच्या आयडेंटिटीचो मुद्दो जो पळय ओपिनियन पोलान आमी जिखल्यात तो घेवन येता आनी गोंयचो फुडलो मार्ग ठरयता, तें जालें ना. वेल्यान ओपिनियन पोल जिखतगीर फुडलो प्रोसेस आशिल्लो राजबहादूर ठरोवप आनी ताजे नंतर ठरोवप घटकराज. हें मेळटकीर आमी गोंयकार काचाबूल जाले. आमकां ती पॉलिटिकल मायंड आयली ना. म्हणजे आयडिया ऑफ गोवाक जशें कल्चरल आयडेंटिटी जाय तशी पॉलिटिकल एक धार जाय. ती धार आमचे कडेन नाशिल्ली. वेरज तूं सावथ इंडियेक वच, तांचो दिसाक दीस तांचे आयडेंटिटीक धार येत आसा. तर हें जें पळय कितें आसा हाजो अर्थ कसो लावप. तुवें विचारलें टू गिव अ ग्रेड ऑर वॉट एवर. म्हाका दिसता इट इज अ मिक्स बॅग. म्हणजे आमी सारके फेल जावंक ना. ओके. I would not give the project has failed, even up to our point now. Yeah. So we have been struggling. आमी केलां आमचें कितें करूंक जाता तें. See, my issue was also about the political economy raised by Yugan. जें सुरू जालें पुर्तुगेज काळांतल्यान. तुवें म्हणलें बरे भाशेन आमी फ्युडलिस्ट उरले. इफ यू लूक एट कॅपिटलिजम केन्ना भारतांत आयले, जमिनीक प्रायस केन्ना आयलो, जमिनीक इम्पॉर्टन्स केन्ना मेळ्ळें, जेन्ना कॅपिटलिस्ट कंपनी म्हणून येयले ब्रिटीश. पुर्तुगेज येयल्ले ते कॅपिटलिस्ट न्हय, दे वर ट्रेडर्स. ईस्ट इंडिया कंपनी. East India Company comes as capitalism is born in Europe and now it is reproduced in our places. True. So, Osha Astana, Portuguese never were capitalist. And that is one reason, कितें जालें, मागीर capitalism वाडटाच न्हू in Europe. तें जालें. सुरू जालें जेन्ना आमी इतले हे आहले इंडिपेंडंट भितर गांवकार या, वी आर पब्लीक रिपब्लिक्स. पॉयंट. आमी पब्लीक रिपब्लिक, आमचें कोणूय राज चलोवं, आमी तांकां टॅक्स दिवूय आनी आमचें गांवगिरें जिवीत सारकें. आमी जे येताले गांवकास विल डिसायड तुका कितलें जमीन दिवंक जाय. एवरी वन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सारकें. थिंग वीच वी लॉस्ट. सारकें. And the loss began with Portuguese, and with this present government, it has been totally going to dogs. अशें जालें. So, you know, जी आमकां आसलेली गोंयांतूच आसलेलें जी तूं म्हणटा गोंयकार हे भितरल्यान ताणें आपल्याला एक वीण तयार केल्ली, सामाजीक, सांस्कृतीक आनी आर्थीक. आपल्याक कसं जगप. आमी पूर्ण इंडिपेंडंट रिपब्लीक आशिल्ले, आमकां भायल्याची गरज नाशिल्ली.
आमची शेती आमचो एक एक गांव वॉज इंडिपेंडंट येस येस आणि एक एक गांव असो असलो तो आता कसो उरलो. सो तूं म्हणटा तें अशें आनी हांव तुका प्रश्न विचारता असो की हें सगळें आशिल्लें तें आमी वगडावन कशें बसले. See, the idea became, economics also came in, capitalism came in. Yes. ह्यो सगळ्यो पड्यो आयल्यो, आमी बाजूंक लागले हय आनी आमचे हात थांदून गेले. हय And सो आमी करप जाले. आमकां सायमल्टेनिटी, the experience of simultaneity disturbed us a lot. म्हजे पयले गांवगिऱ्या वाठारान म्हजो शेपाय जावन तो आसलो, ताका मडगांवां कितें जाता तें पळोवंक नासलें. He was very much interested in the today and now of his own village. Yes. Today we are so linked, India, world, global. But कितें जाता, when we share time, this is simultaneity. And that is the beginning of universal sense of economy, sense of तूं म्हणटालो शिमो, all that changes. आणि ह्या पासत म्हाका कितें दिसतालें, what we have done with our experience of simultaneity will tell us आमी खरेंच रँक जाता हाय ओ लो. जितले इवोल्युशन वाडटलें आमचे टायमा कडेन आमचे जी रिलेशन आहा ती रिलेशन पण ती करपा खातीर आमकां जमनी कडेन घट नातें दवरचें पडलें ना. जो आमच्या मेरेन आमी घट मातें आमचे पांय रोमून उबे रावचे नात, घट्टपणान कल्चरल आयडेंटिटी घट करचे नात, तो मेरेन हें जावचें ना. तो मेरेन आमचेच लोक जमनी विकीत रावतले, आमचेच लोक पॉलिटिशियन म्हूण मुखार येतल्यान ते जमनी कन्वर्ट करतले, आमचेच लोक मुखार येतल्यान भायल्याक भितर येवपाक दितले, तांचे वोटाचेर ते जिखून येतले. सो आमची आयडेंटिटी आमी लूज करत उरल्यात अशें तुका दिसना ह्या सगळ्या बोवाळान. ह्या बोवाळान हांव ते संजीवा विचारता हो क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्स इश्यू बट इट्स इश्यू. इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स इश्यू, इट्स अ व्हेरी सिंपल इश्यू. हय ओनली थिंग इज दॅट आमी तो टेबलार खेळपाक मातशे फुडें फाटी जातात. एनकॅप्सुलेटींग हे तिनूय जर आमी सब्जेक्ट घेत, कॅपिटलिझम आनी वॉट एवर द फ्युडल थिंग, तातूंतसून एक कॉन्क्लुजन येता कितें जाणा, दॅट गोंयकार म्हणून जो आशिल्लो, जो आतां फादरान सांगले की जो आपणाचो गांव हो सामको हुरहुरीन पळयतालो तो, आनी तो रिपब्लिकाचो भाग आशिल्लो. Absolutely. ताजो गांव हो स्वतंत्र प्रजासत्ताक तो आपूण गांधीन एक न्ही ग्राम स्वराज्य म्हणून तत्व हाडिल्लें. तें ग्राम स्वराज्य तत्व गोंय देश मुक्त जातकीर कितलेशे वर्सांनी हाडलें, तें गोंयान आमी राबयताले. हय. आतां इफ यू लुक एट ऑल दॅट अँड टुडे, आज जर आमी कंपेर करीत, आज गोंयकाराची कनेक्शन हॅज बीन टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गोवा. ताजी कोंकणीन म्हणटा तशी ताजी आपणाच्या जमनी कडसून नाळ जी आसा ती तुटल्या. आज जर खंयच्याय भुरग्याक नाल्यार खंयच्याय जाणट्याक जर विचारीत की इन रिलेशन टू तुमी कितें म्हणलें तें की दॅट वी हॅव गॉट फ्रीडम बट वी हॅव फॉरगॉटन दॅट अलॉंग विथ फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही जी आमची पळय आशिल्ली इज द मेन कॉज अकॉर्डिंग टू मी फॉर द डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर कल्चर आणि द प्रायड इन आवर लँड. आज जर आमच्या भुरग्यांक विचारलें की तूं जर दिल्लीक गेलो नाल्यार खंय गेलो फॉर कॉम्पिटिशन जाल्यार वॉट इज युअर स्टेट ड्रेस, आज पासून आमी वी हॅव नॉट येट डिसायडेड. कारण तो पंजाबी आसा तो आपणाची टर्बन आनी हें घालून वयर येतलो, महाराष्ट्रीयन आसा ते णववारी साडी आनी साऊथ इंडियन खंय वतलो. पूण आमच्या गोंयकाराक वी हॅव नॉट मेड एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टँड वॉट इज माय लँड एंड इट्स कल्चर. आमी गोंयकारपण म्हणटात, हें फक्त म्हणपाचें जालें. ऑल द अदर थिंग्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ओके, हांव युगांक तूं युनिवर्सिटीन भितर शिकयता. हें संशोधन, हें काम, ही चळवळीचो अभ्यासाचो भाग म्हणून युनिवर्सिटीन सुरू करपाक जाय आशिल्लो किंवा आमच्या शिक्षणीक संस्थांनी. हो थंय चल्ला. आमी म्हळ्यार कोण असं एक मदीं संशोधन जातालें की गोंय पोर्तुगीजांक बार्देस वचोवपाचें आशिल्लें, ताणें महाराष्ट्राची दारां उक्ती केली, हांगा मोठे प्रमाणाचे लोक आयले. अशेंच तरेचो गोंय मुक्ती नंतर 20 वर्सां नंतर गोंयचो आर्थीक विकास करपाक जाय आशिल्लो, थोडे सबंद देशाक गोंयची दारां उक्ती केली, भायल्यान लोक आयले. हेंच तें संशोधन जावपाक आशिल्लें. आमी कोण, आमची आयडेंटिटी कितें, त्या नजरेन आर्थीक विचार लक्षात येता तुका. आमकां कसली इंडस्ट्री जाय, आमकां सोशियल तातूंत भितर आमचें बॉन्डिंग कितें, हें आमी करपाक शकले. पर्यावरण म्हळ्यार कितें, आमकां कसली इंडस्ट्री, मायनींग इंडस्ट्री कितले मुखार वचपाक दितली, टुरिजम इंडस्ट्री ताका आमी थोडे तरी बेडयो घालून दवरतले काय ना, काय तो राक्षस मोकोट सोडटले आमी.
ना हांव एक गजाल आसा की जो संजीव बाबाचो आर्ग्युमेंट जो मुद्दो आसा तो हाका रिलेटेड आसा. वेन यू टॉक अबाउट कल्चर इज नॉट अ म्युझियम पीस. कल्चर कॅनॉट बी द ओनली म्युझियम पीस. कल्चर्स नीड्स टू इवॉल्व. कळ्ळें. आयडियाज नीड्स टू बी बॉर्न अँड आयडियाज ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड. So it's a part of a process. Right. And if culture doesn't has a scientific outlook, culture dies. आणि कितल्योश्योच सभ्यता संस्कृती ह्यो मेल्याय आमी पळयल्या. सो कल्चर हॅज टू बी एन इन्क्लुसीव प्रोजेक्ट. सो वेन वी टॉक अबाउट गोंयान एक गजाल सामकी बरोबर आसा की गोंयान जी आपली कल्चरल कॉन्शियसनेस जी हें करपाक जाय आशिल्ली. आमी म्हणटा की गोंय ही कलाकाराची खाण. पूण जेन्ना आमी कलेचो विचार करता, जेन्ना राष्ट्रव्यापी करता, हू इज डॉमिनेटिंग द डिस्कोर्स? तमीळ, बांगला, पंजाबी? फॅक्ट आसा हो. आमी आमच्या कल्चराच्या बाबतीन एक सिरियस डिस्कोर्स तयार कित्याक करपाक पावना ना जशें आसामी लोकांनी केलें. इवन इफ दे आर स्मॉल दे हॅव अ सिरियस डिस्कोर्स. आतां फॉर एक्झाम्पल युनिवर्सिटीचो तुमी मेळटा. युनिवर्सिटी एज एन आयडिया म्हणून ओपोज करपीच गोंयकार आशिल्ले. गोंयकाराचो मॅक्झिमम मुद्दो आयज म्हणटा की वेन यू आर टॉकिंग युनिव्हर्सिटी जाय म्हणून गोंयच्या भुरग्यांक आंदोलन करचें पडलें. एक्झॅक्टली. आनी ताका विरोध करपी लोक आशिल्ले. गोंयान विद्यापीठूय नाका आशिल्लें, गोंयान कोर्टूय नाका आशिल्लो, कांयच नाका आशिल्लें गोंया दोगांक. ओके. सो जेन्ना हो महाराष्ट्रवादाचो मुद्दो सांगता न्ही, हो महाराष्ट्रवाद जो आहा पळय तातूंत कितल्योश्योच पिळग्यो गेल्या गोंयकारांच्यो. कोंकणी काय मराठी हे डिसायड करपा खातीर एकामेकाची माती फोडपीत गोंयकार आशिल्ले. जेन्ना तुगेले आंध्र प्रदेश आनी तामिळनाडू एक जावन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन झगडटाले आमकां सत्तेन वांटो दिया म्हणून, आमी कितें करताले? आमी कोंकणी मराठी करताले, जे आमगे अजून करता. सो वॉट इज मेन थिंग इज दॅट की अजून मेरेन कोंकणी एज एन आयडेंटिटी, गोवा एज एन आयडेंटिटी ही अनडिस्प्युटेड आशिल्ली काय टील 1990s. नाव इट इज बिकमिंग एन अनडिस्प्युटेड. की आयज एक व्यापक कॉन्सेन्सस आमी आयज निर्माण केला, आमी तयार केला. कळ्ळें. सो इन टर्म्स ऑफ दीस की अवर एनर्जी हॅज बीन लॉस्ट. आमी कल्चराच्या नांवान एकामेकाची आयडेंटिटीच्या नांवान एकामेकाची माती फोडपाकूच आमी टायम इतलो वेस्ट केलो की जातून आमकां सिरियस गजालीचेर विचार करपाक जाय आशिल्लो. सो तू म्हणटा की ह्या सगळ्या वादान आमची लेखक आनी विचारवंतांची शक्ती व्यर्थ गेली. ताका लागून पॉलिटिकल जे कितें धार काडपाक जाय आशिल्ली तांची चळवळीक ती धार आयली ना. एक्झॅक्टली. कित्याक कारण आज पॉलिटिकल वर्ग खंयचो आहा म्हाका सांग. की घटक राज्य उपरांत सगळ्यात म्हत्वाची गजाल तुमकां सांगता, घटक राज्य उपरांत येणावळीची साधनां इतली भरमसाट वाडटा ताचेर कंट्रोल कोणाचो राहिलो? जर फेर्दिल रिबेलो आनी इनफ इज इनफाची तुगेली मांडणी करतना ताणें सांगिल्लें की पयलीं 4 ते 5 वर्सां सोडली जाल्यार बाकीचो एंटायर पिरियड हॅज गॉन इन टू अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. वाय इट हॅज हॅपन्ड? कारण एक अति पडमूर वर्ग राजकीय वर्ग तयार जालो. ताका ना तुगेले घटक राज्याचे पडिल्ले ना चळवळीचे पडिल्ले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणटा कितें? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही पिडा. कळ्ळें तुका? एब्सोल्युटली. कळ्ळें की ह्या गजाली खातीर. आनी हांव तुका सांगता की हे तुगेलो आमचो पॉलिटिकल सायंटिस्ट कोण तो हाणें बरयलो कॅबिनेट गव्हर्मेंट्स इन गोवा, ऑर्लियान फेर्नांडीस. ही हॅज मेड इट, ही हॅज पुट इट ऑन रेकॉर्ड. कळ्ळें? ही हॅज पुट इट ऑन रेकॉर्ड की ओपिनियन पोल जाल्या उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकर इंदिरा गांधी कडेन गेलो आनी ताणें सांगलें की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आपूण मर्ज करता काँग्रेसीन. इट इज अ फॅक्ट, इट्स अ हिस्टॉरिकल फॅक्ट. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी करपाचें हे कारस्थान जें कोणाचें आशिल्लें पळय तातूंत भितर गोंयकार कोण नाशिल्ले. हे जे तुगेले कोण आनी खास करून हे लेफ्ट लिनींग सोशलिस्ट आशिल्ले जे मुंबयचे किंवा कोकणाचे तांकां फ्रंट जाय आशिल्लो की एक फ्रंट जाय आशिल्लो आनी ताणें म्हणून ती महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी काडली. आनी गोंयची अशे तरेचो एक आतां फॉर एक्झाम्पल मच्छिंद्रचारी हांगा तुजो रोल येता. युगांकन बी जी मांडणी केल्या की गोंयचो संबंध चळवळीची वाटच चुकली कारण मराठीवादी किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा सारखे तांचे राजकीय हत्यार हे गोंयकारांक कामच करपाक दिनाशिल्ले. ताणें तांकां अनप्रोडक्टीव कामांनी गुंतोवन दवरले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही एक पिडा अशें जें आक्षेपार्ह विधान जें म्हटलां. जर तर ती पिडा आशिल्ल्यार 17 वर्सां
ती निवडून आयिल्ली आफ्टर 1961 सलग 17 वर्सां तेणें राज्य केलां आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची भुमिका ही महाराष्ट्रान विलीन करपाक खातीरूच अशी नाशिल्ली तर महाराष्ट्रवाद म्हणजे जी मराठी संस्कृती वास्तवीक ताचे मराठीवादी गोमंतक पक्ष अशें जावंक जाय आशिल्लें हें म्हाजें प्रामाणीक मत आसा कारण जी संस्कृती आमची अनादी काला पासून ह्या भुमीर आशिल्ली आनी तेजे आमकां प्रत्येक क्षणाक तेजे आमकां इतिहासान तेजे आमकां मुद्दे निकश मेळत आसता तर महत्वाचो भाग असो आसा की जेन्ना नवी काबिजात पुर्तुगीजांनी हासील केली तेन्ना काही तह वगैरे केल्ले आसा आनी ते आमचे बरेचशे इतिहासकारांच्या नजरेन सुद्दां आयिल्ले आसा तर पुर्तुगीजांचेर तांणी कंडिशन घातलां आमी तुका हो जो भूभाग आसा तो तुका सर्वे करून तुज्या एडमिनिस्ट्रेशना खातीर आमी दिता प्रोवायडेड हांगासर तुवें धर्मांतरण बंद करपाक जाय हांगासर धर्मांतरण तुवें करप ना हिंदूंची देवळां तुवें मोडप ना हिंदूंची मराठी संस्कृती जी आसा मराठी संस्कृती अशें त्या तहान बरयलां ती तुवें बंद करून आपले कसले थंय सण पुर्तुगीज क्रिस्तांव सण थंय हाडून घुसोवपाचे ना आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो तातूंत आशिल्लो की जनतेची जी मराठी भाशा आसा ती तुवें काडून थंय पुर्तुगीज लादपाची ना आता हे जेन्ना इतके प्रामाणीक तहाचे जेन्ना आमकां कंडिशन्स मेळटा तेन्ना ह्या भाशे विशयी आनी महाराष्ट्रा विशयी कांयच हांगा संबंद तसो म्हाका नाशिल्लो फक्त एकूच आता हें विचारपाक जशें आमच्या मित्रान सांगलें कळ्ळें की महाराष्ट्रवादी आनी मराठीवादी आनी म्हाका अशें एक गजाल म्हाका ताका विचारपाक जाय की अशें जर आशिल्लें खरेंच महाराष्ट्रवादी आनी मराठीवादी जाल्यार मराठी गोंयची राजभास करून गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळचो हाज्या खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान धोरण कित्याक राबयलें ना पॉयंट दुसरो महाराष्ट्र घालपाचो प्रश्न येना. दुसरो पॉयंट ओके इज दॅट की तूं म्हणटा की मराठीवादी हिंदू हांकांय महाराष्ट्रान वचपाचें नाशिल्लें जाल्यार हे 5 मराठीवादी हिंदूंची नांवां सांगपाक शकता कोणें भुमिका घेतिल्ली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीच्या खंयच्या पदाधिकाऱ्यान आनी खंयच्या लोकप्रतिनिधीन तेन्ना अशी भुमिका घेतली की बाबा मराठी गोंयची आमकां महाराष्ट्रान वचपाचें ना म्हणून आमी विलीनीकरणाक अपोज करता सो ही जी हें आसा पळय महाराष्ट्रवादी गोमंतक ही कालांतरान ही काळबाह्य जाल्ली पार्टी कळ्ळें तुका ह्या पार्टेक आज मेरेन कळ्ळें तुका कसलेच तरेचें अस्तित्व ना आज सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ज्या गोंयच्या घटक राज्याक अपोज करता कोंकणी भाशेक अपोज करता सत्तेंतलो सगळ्यांत चड काळ ताणें फक्त 17 वर्सां म्हळी ही पिडा अजुनूय आहा सरकारान सगळ्यांत चड काळ ह्या पार्टेक मेळ्ळा जाचे कडेन ना ह्या भाशे विशीं लागणूक आसा ना घटक राज्या बाबतींत लागणूक आसा हो पॉयंट तूं जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें समर्थन करता न्ही तांच्या 17 वर्साच्या राजवटीन तांच्यांनी हें सगळें करपाक जातालें न्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें समर्थन अशें करपाक ना एक अभ्यासक म्हणून हांव म्हाजे ना, विचार आमी हांगा सगळे अभ्यासक करून आयले सो समर्थन करपाचो विशय ना त्या विचारांचो हांव पुरस्कार करता काय ना असो विचार आसा तर काही इतिहासान ज्यो आमच्यो घडणुको घडलेल्यो आसा तेजे वयल्यान हो जो म्हणजे जो आक्षेप हेणें घेतला की आमची डायवर्सिटी आसा आनी युनिटी कित्याक घडना म्हाजें मत कितें आसा की हांगासर मराठी संस्कृती आसा हांगा महाराष्ट्र ना महाराष्ट्राचे आनी मराठी संस्कृतीचे म्हणजे जरी मराठी संस्कृती ही महाराष्ट्राचो एक अविभाज्य अंग आसा त्याच प्रमाणे मराठी संस्कृती ही गोंयची सुद्धा अविभाज्य अंग आसा महाराष्ट्र मागीर हांव अशें म्हणटा पळय ओपिनियन पोल जिखलो मागीर मराठी ही शक्ती आशिल्ली गोंयांत तसो हांव आरोप करता कोंकणी फुडाऱ्यांचेर तसो म्हजो आरोप मराठी फुडाऱ्यांचेरय आसा तेन्नाय मराठी विचारवंत आशिल्ले गोंयाक वेगळी दिशा दिवपाक ते कित्याक शकले नात कोंकणी जाली ताणें ते सुशेगाद स्वस्थ जाले अरे मराठी चळवळ जर चलताली गोंयाक वेगळी दिशा दिवपाक जाय आशिल्ली ते मराठीवादी सत्तेन जिखून येतले हें पळोवपाक जाय आशिल्लें सतत सरकाराचेर विचारांचो प्रभाव घालपाक जाय आशिल्लो आज पळय जें गोंयचें पळय निसंतान जालां ताका जबाबदार जर ओपिनियन पोला नंतर कोंकणी लेखक आसात ताका तितलेच जबाबदार मराठी लेखक आसात ना अशें आमी म्हणपाक शकना की कोंकणी राजभाशा घोशीत जाली म्हणून गोंयचें निसंधान जालें अशें आमी म्हणपाक अशें हांव म्हणना हांव म्हणटा कितें की पळय कोंकणी जाली म्हणून वेगळो आयडेंटिटी जाली हय. वेगळें राज्य जालें न्ही, ताच्या हांगाच मुद्दो नंतर सांगता. घटक राज्य जातकीर हांव परत तेच सांगिता घटक राज्य जातकीर गोंयची पळय ही दिशा चुकली
ही दिशा न चुकपा खातीर आमच्या साहित्यीक विचारवंतांचें योगदान कितें हो प्रश्न न्ही हो जो पळय प्रश्न आज परत 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 काडटा आयडिया ऑफ गोवा वाय इट हॅज फेल्ड कारण आयडिया ऑफ गोवा ठरयताले ओपिनियन पोल मेरेन ताजे नंतर घटकराज जातकीर हे सगळे फुडारी लेखक विचारवंत गेले खंय विचारांचे माध्यम आसता लोकां भितर पावोवपाची म्हणजे भाशा बरोबर आणि जी वाचकीय आणि बरोवपाची भाशा जर ती माध्यम म्हणून मेळत जाल्यार सामकें दुदान साकर आसता हांगा मुद्दो कितें जालो जाणा गोंयकारांचेर एक प्रकारचो आघात खंय जालो जाणा तुमचे विचार बरे आशिल्ले पूण ज्या भाशेंतल्यान त्या लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्लो त्या भाशेक तुमी महाराष्ट्राची म्हणून तुमी सांगत रावले आनी हांगा जे लोक कोंकणी भाशा अजिबात वाचनाशिल्ले बरयनाशिल्ले त्या भाशेचीच आयडेंटिटी म्हणून तुमी एक वेगळोच विशय तर तू म्हणटा शैक्षणिक भाषा कोंकणी जाल्ल्यान ही दिशा चुकली शैक्षणिक भाषा कोंकणी जाल्ल्यान ही दिशा चुकली सी आमची शैक्षणिक भाशा इंग्लिशूय आसा हय शैक्षणिक भाषा मराठी आसा बरोबर. शैक्षणिक भाषा आता नवीन कोंकणी देवनागरी लिपी जाल्ली आसा हेचो वादूच ना मागीर पूण वाद खंय आसा ज्या भाशेक तुम्ही सामकें टार्गेट करता की ही भाशा आमची न्हीच गोंयकाराची न्हीच ही भाशा जाय जाल्यार तुम्ही परराज्यांत चलात अशें जेन्ना तुम्ही त्या भाशेक टार्गेट करता आनी विवंचना अशी त्या भाशेन हांगा 10 दैनिकां चलता त्या भाशेन 50,000 विद्यार्थी शिक्षण घेता अशें हांगासर रुजलेली सामकी वयर प्रफुल्लीत जाल्ले भाशेक तुम्ही परकीय ठरयता ही हांगा विवंचना आसा आनी म्हाजो युगांकान तुका जाप दिल्या मराठी भाषा जाप आणि ताणें दिल्या, पूण हांव साहित्य ना भाषा जर फक्त भाषेच्या विकासा खातीर आशिल्ली तिका जर राजकीय आमी महाराष्ट्रान घालतले हो जर कॉन्वर्टेशन नाशिल्लो जाल्यार तिका विरोध करपाचें कारण नाशिल्लें हांव उलयतां म्हजो आयची डिबेट आयडिया ऑफ गोवाचेर मर्यादीत आसा म्हाका जाय ती अशें की साहित्यीक विचारवंत जे एक्टीव आशिल्ले गोंय मुक्तीच्या काळांत ताजे नंतर ओपिनियन पोलाच्या काळांत ताजे नंतर घटक राज्य मेरेन तांचें अस्तित्व खंय गेलें हांव फादर तुजे कडेन येता हू हॅज फेल्ड गोवा दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन म्हाका भिरांत दिसता सांगूंक ना तू डायरेक्ट उलय लिमाणे पळय आमी एक पारदर्शक आमी एक नवो मार्ग घडयतात म्हजें कितें शिकला अनुभव खंय खंय आयकल्ले तशें सी आमी क्रिस्तांव कशें आमी वी स्टूड विथ गोवा रायट फ्रॉम द ओपिनियन पोल सी आमी गोंयांत पळयलें एक दुर्दैव कोण म्हणटा आमकां कोंकणी जाय कोण म्हणटा मराठी कोण म्हणटा गोंय जाय कोण म्हणटा ओबी जाय न्ही आनी आतां परत म्हणटात कोण म्हणटा परशुराम आमचो खरो दैवत आनी कोण म्हणटा फ्रांसीस झेवियर हॅज सीन दीस बायनरी महाराष्ट्रा या गोंयांत रावया मराठी करया कोंकणी करया आनी आतां कोंकणीचे आनी वांटे तूं सांगता तशें आनी मागीर गोंयचो सायड ओ परशुराम सो दीस डायमेन्शन हॅज कम रायट पोस्ट लिबरेशन जे आतां हेजेर अवलंबून कितें म्हजें मन जालें तुवें MGPक कशें कितें म्हणलें पूण आमी आयकलां ते भाशेन वाचलां ते भाशेन MGP इज अ बहुजन पार्टी यू सी वी हॅव बीन एक्यूज्ड बाय सर्टन रायटर्स क्रिस्टियन्स हॅव जॉयन्ड द ब्राह्मिन्स ऑफ गोवा फॉर कोंकणी पीपल हॅव रिटन अबाउट इट नो ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्ट्री सो ह्या पासत आमकां तेन्ना खबर दिगून ना I was on the street as a 11th standard student fighting for कितें खबर ना तुमकां म्हणजे ते ब्राह्मण आनी कितें अशें दीस कम्स लेटर इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हांव तेन्ना भुरगो कोंकणीचो मुवमेंट आहा 87 जावच्या आदी आय वॉज इन 11th स्टँडर्ड आय थिंक दॅट टायम हो विचार तुका हाडटा कित्याक सी देर इज अ पब्लीक अरिना ऑर पब्लीक स्पेस इज युज्ड टू सेटल कास्ट इश्यूज कोंकणी मराठी Maharashtra, Goa, you cannot see this divide without the caste battle. Okay. This is my view. You can't be blind to the caste forces moving in this direction, and some of us are lost in the battle between the two. संजीव बाब तू कशें पळयता ह्या सगळ्या लढ्याकडे हांव परत तोच प्रश्न करता तू त्या प्रश्नाक जाप दिता आसतना विक्टर फेर्नांव हांणी जें कितें सांगलां ताकाय स्पर्श करूं शकता पूण हू हॅज फेल्ड गोवा Frankly speaking, the people of Goa have failed Goa. Because if they were responsible, all these irresponsibilities would not have come up. We have
आमी टोटली डिस्कनेक्ट केला. आज जेन्ना आमकां आतां वी आर टॉकिंग ओपिनियन पोलाचे उलयले, लँग्वेजीचे उलयले, हांव डायरेक्ट ते इश्यू घेना. पूण पर्सनली स्पीकिंग लँग्वेज फॉर मी इज टू कन्वे कितें तरी मॅसेज. ती मराठीन आसूं, ती कोंकणीन आसूं, पोर्तुगीजान आसूं, नाजाल्यार आनी खंयच्या भाशेन आसूं, दॅट इज नॉट द इश्यू. मचिन बाबान म्हणलें इज व्हेरी करेक्ट की समवेअर आमी एक लँग्वेज जी ब्युटी आसता लँग्वेजीची, कोंकणी आनी ती मराठी आसूं, नाजाल्यार ती पोर्तुगीज आसूं, नाजाल्यार ती इंग्लीश आसूं, आमी ती घेवन जें पळय आमकां कितें भितरसून आशिल्लें तें कन्वे करपाक लोकांक आमी फेल केले. वी हॅव फेल्ड एब्सोल्युट. आनी टॉकिंग अबाउट ओपिनियन पोल, आमच्या भितर डिवायड जाली पळय न्ही इज बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक ऑन दॅट. ऑफकोर्स ज्या दोन मेजर कम्युनिटी जे हातान हात घालून जे पळय इतले सेंचुरीज बरोबर आशिल्ले, तांचे भितर म्हणजे फॉर तांच्या भितर एक डिवायड जाली. आनी हाजे डिवायड महाराष्ट्र लागून न्ही. ना आय वूड सी मराठी आणि आयडियोलॉजी, मराठी आणि कोंकणी दोन भाशो झगडटाले, आयडेंटिटी सोदताले, Fair enough. ओके आशिल्लें. Fair enough. पूण ताका जेन्ना महाराष्ट्रान घालपाचो संदर्भ आयलो हय आणि त्यांना महाराष्ट्रातले काय फुडाऱ्यांनी गोंयान येवन अशें म्हणलें आता तुमकां संस्कृती ना हय हे म्हणलें तेन्ना लोक चवताळून उठले काय ना. उठले. पूण आतां ताजेर एक न्ही हांगा एक मातशें क्लॅरिफिकेशन. हो जो मुद्दो जो आसा की महाराष्ट्रान घालया म्हूण आयलो was not of MGP or anybody afterwards. This was, according to me, what I have read, 1952 मराठी संमेलनान एका कोणे तरी नागपुराक काय नाशिकाक खंय तरी वयर काडिल्लो की ते लिबरेट. आय एम टॉकिंग अबाउट बिफोर इंडिया गॉट लिबरेटेड. Correct. की I know that. गोंय जेन्ना पळय ते लिबरेट जातले तेन्ना दे विल नॉट बी एबल टू मॅनेज देमसेल्फ. सो लेट Correct. तेन्ना काडिल्लो वो खंय तरी हें आळमें त्या दिसा आफ्टर लिबरेशन हे वयर आयलें आनी ताजो मागीर ते इट वेंट हे वायर. आनी ही पळय आमची एक संस्कृती म्हणून वर्ड म्हणटा पळय तुमी यूज करता संस्कृती, हाजे एक सिंबॉल आमचे मिरामार उबें आसा. ते दोन पुतळे पळय वयर आसा, दे आर नॉट. हांव जेन्ना पळय ते सारकें करूंक गेलो म्हणजे ताजो फ्लॅग मोडिल्लो आनी तातूंत तो ही मशाल घालूंक गेलो थंय, तेन्ना हांवें म्हणलें की हो जय जवान जय किसान. तेन्ना लोकांनी म्हणलें सॉरी नो इट इज नॉट, इट इज कॉल्ड हिंदू क्रिश्चन युनिटी म्हणून हांव पेपर काडून पळयले अँड देर इट इज व्हेरी क्लियरली मेन्शन. सो द क्वेश्चन इज जर ती हिंदू क्रिश्चन युनिटी म्हणून दाखोवची पडली लोकांक जी आमी वी आर लिव्हिंग एवरी डे, दॅट मीन देर इज समथींग रॉंग. जो मनीस पळय कोण चोर नासता तो सदांच म्हणटा हांवें चोरी करूंक ना. सो वॉट वॉज द नीड फॉर दॅट. सो दीस आर द ज्वलंत इश्यूज विच आर देर बट दे आर अंडर ना पूण हो जो पळय मुद्दो कोंकणीवादी म्हणटाले हय, हय. की मराठी भाशेन न्ही कोंकणी भाशा हिंदू आनी क्रिस्तांवांक एकठांय दवरतली. दोगूय जाणांक हातान हात घालून तो एक गोंयचो गोफ, गोंयच्या संस्कृतीचो गोफ जावंक शकता हय. जर हिंदू क्रिस्तांव एकठांय जायत. ते फक्त कोंकणीन जावंक शकतात. पॉसिबली. पूण लुकींग एट इट द अदर वे, कॅथलीक लोक अशे आसा जे आमच्याहून बरी मराठी उलयतात. सो अशी लँग्वेज इज नॉट द इश्यू. अपब्रिंगींग इन सर्टन पॉकेट्स तांणी ती लँग्वेज काडल्या. पूण लँग्वेज कॅन बी अ डिवायडींग फॅक्टर इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. गोवा इंडियन सगळे कडेन लँग्वेज इज अ डिवायडींग फोर्स. जर तूं तिका चॅनलायज करना संस्कृतीचो भाग म्हणून, जशें साऊथ इंडियन केला तांणी म्हणलें साऊथ इंडियन केला वॉज नॉट युज्ड प्रॉपरली, चॅनलायज प्रॉपरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लँड. कार्यावळीच्या निमाणे कडेन येतात म्हाका दोगूच जाण उलयल्ले जाय. तुमी तुमचें मत व्यक्त केलां. युगांक तूं उलय आनी मागीर मच्छिंद्रचारी तूं तुजें मत मांड. इतल्यान आमी कार्यावळ सोंपोवया. म्हाका फक्त जो Father फादर मुद्दो Victor कळ्ळो. Sarla. कास्ट इज अ पेरेनियल इन इंडिया. यू कॅनॉट इग्नोर इट. इट्स अ फॅक्ट. सो पॉयंट इज दॅट की आमी सगळे गजालीचेर उलयता बट कास्टाचेर उलयना. बट पॉयंट इज दॅट की आमी सगळे घरान जात मानता. हो फॅक्ट आसा. पॉयंट इज दॅट दीस आयडेंटिटी क्वेश्चन इज नॉट इम्यून टू द कास्ट पॉलिटिक्स. अँड वेन यू से दॅट MGP ही बहुजनांची पार्टी, खंयच्या बहुजनांची पार्टी? हिंदू बोसाची पार्टी काय मागीर हिंदू बोसाची MGP जाल्यार क्रिस्तांव बोसाची खंयची पार्टी? क्रिस्तांव समाजानूय जात आसा. क्रिस्तांव समाजानूय इनर कॉन्ट्रडिक्शन्स आसा. अँड इट्स अ फॅक्ट. सो वेन वी सॉ अबाउट दिस कास्ट दॅट क्रिश्चन्स कोलायडिंग विथ द ब्राह्मिन्स, forget about this Brahmins now. Christians you consider as a one monolith, one entity.
सो आज जर कोंकणीचो फायदो सगळ्यांक जर कोणाक जाला जाल्यार तो गोंयच्या भौसाक जाला. ताजें कारण इफ यू सी द एक्सपान्शन ऑफ अ स्टेट, जेन्ना स्टेट एक्सपांड जाली तेन्ना ऑपॉर्च्युनिटीज वाडल्यो. ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज कोणाक मेळ्यो? रायट तुगेले SC ST OBCचें आरक्षण किंवा तुगेलो STचो दर्जो मेळपाक 2003 उजवाडचें पडलें तांकां, कळ्ळें? हें जर आमी महाराष्ट्रान गेले जाल्यार जातलें आशिल्लें. सो आज मराठीवादी सांगता कळ्ळें तुका की मराठी बहुजन समाजाची भाशा म्हणून, एका वेळार कोंकणीवादी सांगतले की कोंकणी बहुजन समाजाची भाशा जावपाक जाय म्हणून. सो आयज द टेबल्स हॅव टर्न. बट what I feel, I mean, in terms of that, ki Konkani as a Goa's identity is a non-negotiable entity, and we need to agree on that because that has given you a statehood. As far as Marathi is concerned, I feel that Marathi should be saved from Marathiwalas. Okay? म्हणजे जसं सुधीर मिश्रान सांगितलं तर हिंदी मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम हिंदीवालाज. गोंयान मराठीवादी आसप कांय चुकीचें ना, मराठी प्रेमी आसूं येता, बट गोंयान महाराष्ट्रवादी आसप हें चुकीचें आसा. आनी म्हाका दिसता की आमचे एंटायर जे मराठी सर्कला भितर जे जे मित्र आसा तांची एक गजाल चुकल्या, इज दॅट दे कोरिलेट द इशू ऑफ एन आयडेंटिटी विथ देअर लव ऑफ लँग्वेज. आमी मराठी प्रेमी, आमी मराठी वाचता, आमी मराठी बरयता. सो म्हाका दिसता की गोंयान जर तुमी मराठी वता, आतां फाल्यां म्हाका सांग उत्कृश्ट नाटकां गोंयची मराठीन जाता, तुमी तांकां खंय प्रायजां दिता? महाराष्ट्रान वचून खंयचे ते हौशी कॅटेगरीन व्हरून तुमी तांकां प्रायजां दिता? गोंयच्या मराठी लेखकाक आजून मेरेन साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कित्याक मेळूना जर आमची इतल्यो सगळ्यो गजाली जाता? सो पूण कशें आसा की कोंकणीक आयज ज्यो सुविधा मेळ्यो, रायट फ्रॉम ऑफिशियल लँग्वेज टू द 8th शेड्यूल, आनी त्या कायद्यान मराठीक त्यो मागनासतना मेळ्यो. त्या सुविधांचो फाल्यां कोंकणीच्यो ज्यो संस्था आसा, कोंकणीचें जें संसाधन आसा, कोंकणीच्यो ज्यो रिसोर्सीस आसा ताका तूं क्वेश्चन करपाक शकता. हें कित्याक जावना म्हणटा ते मराठी खंय आहा? ओके, मच्छिंद्रचारी, तुवें हें सगळी डिबेट आयकली, तुज्या मनान जे कितें निमाणे रिफ्लेक्शन्स आयले थोडे भितर सांग. नाही, सगळें कितें आसा नॅरेटिव्ह सेट करून एक भाशण दिवप हें कंप्लिटली वेगळें आनी ती एक वेगळी कला. पूण वस्तुस्थिती जर आमी पळयली आनी राजभाशा कायद्या कडेन जर सारको आमी अभ्यासपूर्वक जर विचार मांडलो जाल्यार ज्या ज्या राज्यांनी ज्यो भाशा बरयता आनी वाचता, इरिस्पेक्टीव ऑफ आयडेंटिटी, आनी आयडेंटिटी आसपाकूच जाय असो कायदेशीर खंयच तेजी नोंद ना. पूण ह्या राजभाशा कायद्याचें इंटरप्रिटेशन गोंयांत चुकीचें जाल्ल्या कारणान ह्या वादाक हें कारण ठरलेलें आसा. दिल्ली आयडेंटिटी कितें आसा? थंय 4 राजभाशा आसा. पंजाबी. दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, सर. आय एम सॉरी टू इंटरप्ट. तेलंगणा इज अ स्टेट. तेलंगणा इज अ स्टेट. उर्दू आसा आनी तेलुगू आसा. आसाम इज अ स्टेट. ते आसामी भाशा आसा आनी बंगाल आसा. बंगालची भाशा आसामाक थंय राजभाशा म्हणून मिरयता. अशें नॉर्थ इस्टान 3-4 राज्यां अशीं आसा ज्याची बंगाल ही राजभाशा आसा. हरियाणा, पंजाब हांगासरली पंजाबी दिल्ली आसा. तरी सांगपाचो मुद्दो असो की आयडेंटिटी म्हणून जें कितें आसा, जी कितें आमची भास आसता तिका राजभाशा करपाक जाय असो कायदो खंयच म्हणना. आनी ज्या वेळार अशे नॅरेटिव्ज येता की प्रादेशीक आयडेंटिटी कडेन जोडटा आनी एका भाशेचेर अन्याय जाता, हे संविधानाचो हो भंग. इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल टू इवन अटर एनी डिसरिगार्ड्स टू एनी लँग्वेज विच इज सो मच सो प्रेझेंट. दोळे उगडे दवरून सुर्याकडे ज्या पद्दतीन हालीं मरे कांय लेख छापून आयल्यात कोंकणीची उवेखणी करपी, हां तुका दाखोवंक शकता. तेजो हांव पुरस्कार करना. हां, तेजो आधी आमची डिबेट जाल्ली आसा. कोंकणी देवनागरी लिपीन जी राजभाशा जाल्ली आसा तेजें समस्त गोंयकारांनी स्वागत केलां. आनी ज्या वेळार ही चळवळ सामकी उज्यार पेटलेली त्या वेळार सुद्दां मराठी समर्थकांची भुमिका कितें आशिल्ली तर कोंकणी आनी मराठी ह्या दोनूय भाशांक तुमी राजभाशा घोशीत करात. कोंकणीचो मराठीवाद्यांनी 1987 पासून आज पर्यंत केन्नाच कोंकणी भाशेचो आमी राजभाशा म्हणून विरोध केल्लो ना. पूण लोकशाहीच्या मार्फत आमी जेन्ना आमच्या हक्का खातीर जर आमी लढाई करता तर हो हक्क मागप लोकशाहीच्या आधारे हेका तुमी राजकारण म्हणटले काय ह्या हक्काक जे डावलता तेका तुमी राजकारण म्हणटा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.
आमी कार्यावळीचे निमाणे कडेन आयल्यात. अर्दवराची चर्चा 1 वरा कडेन पावली. हो गुंतागुंतीचोच विशय. आमी म्हणटात आयडिया ऑफ गोवा. आयडिया ऑफ गोवा म्हणटा भाशा येतली, संस्कृती येतली, अस्मिताय येतली, सगळें खरें. पूण गोंय वाचोवपाचोय प्रश्न येतलो. आनी गोंय वाचोवपाच्या प्रश्नाचेर जेन्ना सगळे एकठांय येतले न्ही, तेन्ना म्हाका दिसता ती 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 आयडिया आनी खर जातली. आयडिया ऑफ गोवा ह्या सगळी हेजे पैकी चरवीत चरवण, चर्चा, वाद, संघर्श तातूंतल्यान आयडिया ऑफ गोवा घडटली. कारण आज जर आमी पळयत न्ही, गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ 60 वर्सां जावन गेल्यात. पूण ही आयडिया एकठांय येवन घडोवपाचे नदरेन आमचे कडल्यान कितें जाता आसा दिसती पडना. फक्त स्वार्थ, चडान चड स्वार्थ आनी चडान चड आपस्वार्थ हाजे कडेन आमी वतात काय कितें. आनी तातूंतल्यान म्हाका धोको दिसता, भंय दिसता अशें की आमी आनी 25 वर्सां जेन्ना फुडें वतलीं न्ही, तेन्ना हें गोंय म्हणून जें पळय इतलें सामकें काळजा कडेन आमी दवरतात, ताजे खातीर संघर्श करतात, ताजे खातीर लोकां कडेन वाद करतात, तें गोंय ना जातलें काय कितें. कारण ज्या लोकांक सत्तेचे वयल्या लोकांक सत्तेर आयले ते तांकां भाशा, संस्कृती आनी कल्चर लागना हें आमी पळयलां. ते मागीर पूर्ण स्वार्थ. आनी तातूंतल्यान पळयलां आमी ज्या तरेची इंडस्ट्री येता, ज्या तरेचें टुरिजम घडटा आनी भायल्यान लोकांची संख्या जी पळय वाडटा. आज 17 लाख पॉप्युलेशन, तातूंत भितर खरे गोंयकार 7 लाख सुद्दां नात. ही जर फुडल्या 20 वर्सांनी हीच जर अर्थनिती उरली जाल्यार आयडिया ऑफ गोवा आमी पळय जी म्हणटात ती उरतली काय कितें, हो प्रश्न, ह्या प्रश्न हांव तुमकां सगळ्यांक घालतां. आनी आमचे पॅनलिस्टांकूय ती खबर आसा. तुमकां हांव घालतां आनी तुमकां तो विचार करपाक प्रवृत्त करता. तुमी सगळे आयले, एक बरी चर्चा म्हाका दिसता जाली. आमी अजेंडा सेट केला अशें दिसता. लोकांच्या मुखार थंय वतलो तेन्ना लोकांनी ताजेर आनीक इल्ली चर्चा, आनीक इल्ली बारीकसाणो सोदतले लोक अशी हांव अपेक्षा करता. पळयत रावात गोमंतक TV.